पंकज बाब, आमी तुमचे कडच्यान स्टार्ट करुया की तुमी सरकारी नोकरे भितर आशिल्ले. आयज सरकारी नोकरी मेळची म्हणून आयचे तरणाटे कशे तरेन धडपडटात, तांचे पालक कशे तरेन धडपडटात हें आमी पळयतात. आनी अशा वेळाचेर आशिल्ली बऱ्या पगाराची सरकारी नोकरी सोडून तुमी इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर आयले. आनी ते अशा वेळाचेर आयिल्ले जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट वॉज नॉट दॅट पॉप्युलर किंवा रिस्की आशिल्लो. तुमी कशे तरेचे नोकरे भितर आशिल्ले आनी ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर कशे आयले? नमस्कार. हांव पंकज नमशीकार आनी म्हजो गांव हो काणकोण. आनी काणकोणा भितर तळपण एक असो गांव आसा जो सामको गांवगिरो गांव. आनीक म्हजें अख्खें ल्हानपण त्या गांवांत गेलें. आनीक हांवें पळयलें की हो गांव जो आसा ह्या गांवा भितर भरपूर पोटेन्शियल आसा. आनीक म्हजें कुटुंब जें आसा किंवा म्हजो समाज जो आसा हो सामको धडपडी समाज. आनी म्हजें कुटुंब जर पळयत जाल्यार म्हजो बापूय व्हडलो न्ही, म्हजो टेलर आशिल्लो. आई म्हजी त्या वेळार 12वी शिकिल्ली, पूण तरी आसतना ती भुरग्यांक सांबाळ करपा खातीर नुस्तें विकपाची असो आशिल्लो. आनीक आमचो गांवचो वेवसाय जो आसा तसो आशिल्लो. आनीक सुदैवान म्हणा की आमच्या गांवाची सरभोंवतणी वाठार जो आसा तो इतलो नैसर्गीक ताका देणें आसा देवाचें. तातूंत भितर जो कोण पावल दवरता तो एक तर बरो कलाकारच जावंक शकता. आनीक हांव स्वताक नशिबान समजता की म्हजो जल्म त्या गांवांत जालो, म्हणजे समाजा भितर जालो अशे तरेन. आनीक सुरवाते पासून म्हाजें कुटुंब म्हणा किंवा म्हजो आजोबा म्हणा किंवा म्हजे व्हडले काका म्हणा ते कलाकार आशिल्ले. आनीक म्हजें ल्हानपण हांवें ल्हानपणाच्यान म्हाका कला जी आसा ही घरा कडल्यान मेळपाक कॉमेस जाली. सादारण 10वी पास जातकच 11वी आशिल्लो, 12वी पावतकच आमकां दिसतालें की नोकरी मेळची, जशें हांवें दिसता म्हाका दिसतालें. आनी म्हाका ती नोकरी मेळ्ळी. म्हणजे 1996 वर्सा हांव गोंय पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जालो एज अ कॉन्स्टेबल. पण ज्या दिसा हांवें पयलें पावल दवरलें, म्हणजे 1 मार्च 1996 वर्सा पयलें पावल दवरलें. आनी ते दिसा ठरयलें की हें म्हाका टेम्पररी आसा, म्हाका परमनंट हांगा रावपाचें ना, कित्याक हांव एक कलाकार. म्हज्या आंगांत ते भरपूर कलेचे गूण आशिल्ल्यान हांव स्वताक खूब नशिबान समजता. आनी अशा वेळार म्हाका दिसतालें की ना, हें म्हजें सर्वस्व न्ही, हांगच्यान म्हाका भायर सरपाक जाय. पूण तरी आसतना म्हाका थंयच्यान भायर सरपाक 13 वर्सां लागलीं. म्हणजे हांवें 13 वर्सां नोकरी केली. पूण त्या 13 वर्साच्या कालावधी भितर हांवें ठरयलें की म्हाका कितें तरी वेगळें घेवन हें करपाक जाय. आतां देवाचे कृपेन हांव सुरवातेक संगीत म्हणा, नाट्य म्हणा, 5 वर्सांच्या वयाचेर हांवें नाटकाक पयलो पार्ट केलो, म्हणजे पयलीं पावल दवरलें. आनी थंयच्यान मागीर तो एक कलाकार म्हणून जी म्हाका स्वताची वळख करपा आशिल्ली ती ल्हानपणांत म्हाका मेळ्ळी. म्हणजे हांव भजन शिकलो ल्हानपणाक. म्हणजे बापाय वांगडा भजनाक वतालो, गांवच्या भजनाक किंवा बाकीच्या कार्यक्रमांनी. आनी मागीर हळू करता करता हांवें सादारण 2008 हांवें नोकरी सोडून फूल टायम म्हजो वेवसाय सुरू करपाचें हें घेतलें, म्हणजे डिसिजन घेतलो त्या टायमार. इव्हेंट मॅनेजमेंटाकूच येवचें अशें कित्याक जालें तेन्ना? जाता कितें की म्हाका हांवें पळयलें की हांव इनबॉर्न म्हणजे थोडे हें आसात पळय, आंगां भितर गूण आसात ते हांवें राखून दवरिल्ले आनी ताची जोपासना करप आनी ते बिल्ड करप हें म्हजें पयलें आशिल्लें. तातूंत भितर म्हजें संगीत म्हणा, म्हजें गायन म्हणा, म्हजें उलोवप म्हणा किंवा म्हजें नाट्य म्हणा तें करतना. आनी हें जर सगळें जर म्हजे कडेन रेडीमेड आसा जाल्यार म्हाका चड त्रास जावचो ना ह्या भितर वचपा खातीर. आनीक सुरवाते पासून हांव बारीक बर्थडे पार्टीज म्हणा किंवा ल्हान फंक्शनांनी कॉम्पेरिंग करप किंवा 4 पदां म्हणप हें चलतालें. सो हांवें सुरवातच डायरेक्टली तशें मोठ्या प्रमाणांत डिसिजन घेतलें ना. सुरवातेक बारीक कार्यक्रम सुरू केले. आनी एक असो दीस आयलो की आतां हांव मोठ्या प्रमाणांत इन्वेस्टमेंट करून एक बरो कॉन्सेप्ट तयार करपाक शकता. आनी म्हजो स्वताचो ब्रँड तयार केलो. म्हणजे हांव अशें म्हणना की तो चड प्रमाणांत मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे जें शक्य आसा तें हांवें तयार करपाचो प्रयत्न केलो. सर, मुद्दाम सांगपाक जाय की तळपण गांवचो उल्लेख आयलो. तळपण हो इतलो सोबीत गांव. तळपण गांवांत कितें ना, दोंगर आसा, दर्या आसा, न्हंय आसा. गोंयची वन ऑफ द फेमस रिवर आनी व्हडली रिवर जाका तळपण रिवर म्हणटा, तळपण बीच आहा. आनी अशे तरेच्या प्रसन्न वातावरणा भितर जंय संस्कृती परंपरा हांची आजय पोसवण जाता, रुजवण जाता अशा वाठारांतल्यान पंकज बाबा आयलो. आनीक त्या वातावरणा भितर फुल्लो. सो गांवचें जें वातावरण आसता तें एक वेगळे तरेचें वातावरण आसता. हें आमकां मुद्दाम सांगता हांव इतल्याच खातीर की आमी आयज शारां कडेन चड आकर्शीत जातात.